मॅन्युअल सिल्वा हो एकमेव उमेदवार जो मुरगांव तालुक्यांत पंचायत वेंचणुकेत बिनविरोध निवडून आयला। तो कुठ्ठाळे पंचायतीत वॉर्ड नंबर 4 बिनविरोध निवडून आयला। थळावो आमदार आंतोन वाज हांच्यांनी ताका बिनविरोध निवडून आयिल्ले खातीर परबी भेटयल्या। RDXGOA खातीर बायणाच्यान प्रसाद नायक। कुमारान जिंकला। लास्ट टायम हांव वॉर्ड नंबर 4 जिंकलो आनी हे फावटी वॉर्ड नंबर 4 रिजर्व जालो ST आनी हांवें ST फॉर्म भरलें आनी म्हाका ऑपोजिशन कोण बसोंक ना। ताका लागून हांव पयलो थँक्यू म्हणटा लोकांक, गांवच्या लोकांक। ते म्हाका पयले फावट निवडून हाडलो आनी दुसरे फावटी हांव अनओपोज आयलो। ओनली पर्सन इन मोरमुगांव तालुका कितें सांगूंक सोदता आयज? लोकांचें काम करपाक सोदता कितें? आतां म्हाका निवडून हाडला म्हणटच म्हाका लोकांचें कितें तरी काम करपाक जाय। म्हज्या वार्डान जें कितें पंचायतीचें कितें आसता, कितें काम करपाचें आसता तें म्हाका जाता ते भशेन करतलो, जातली ट्राय करतलो करपाक। तुजे फाटल्यान कितें बॅकअप आसलें लोकांचें पॅनल कितें सपोर्ट बा कोणें? म्हाका बॅकअप दिला आंतून बाजार, ताका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा। Of Cortalim village, Mr. Manuel Patricio Francisco Jose Manuel Silva is the only candidate, and the person who has filed a nomination against him has withdrawn his candidature. In that case, I, Ranjit Salgaonkar, returning officer for the general election to village panchayat Cortalim 2022, hereby certify that I have on the 27th day of July 2022 declare Manuel Patricio Francisco Jose Manuel Silva, resident of house number 276 near Highway Panch, Mormmugao Road, First Alway, Cortalim, to have been duly elected unopposed to be the member of Cortalim village panchayat for ward number 4 reserved for ST, and that in token of thereof I have granted to him this certificate of election. Manuel Silva को आयज कोर्ताली विलेज पंचायताचो जो अनपोज येयला मोरमुगांव तालुकाचो एकटोच जावन आसा आनी वॉर्ड नंबर 4 पयलीं सदेर हांव आमच्या आरवाली वॉर्ड नंबर 4 ह्या लोकांक थँक्यू म्हणटा, हांव कॉंग्रेच्युलेट करता। तशेंच मानुएल सिल्वाकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक तो आयज आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी अनपोज येयला। जो वॉर्ड नंबर 4 आरवाले हो जेन्ना हांव 1991 च्या वर्सा हांव पयलीं इलेक्ट जावन येयल्लो एज अ पंच म्हणून फर्स्ट टायम, आनी ते मेरेन ताच्या उपरांत हांवें 4 टर्म म्हाका ताणें आमचे वॉर्ड नंबर 4 म्हाका चान्स दिलो जेन्ना पंचायतीन काम करपाक। डेप्युटी सरपंच जालो, 2 फावटी सरपंच जालो। आयज म्हाका उमेदीन सांगूंक शकता की आयज हांव कितें तर वयल्या पावंड्यार पावलो जाल्यार एज अ MLA देखून जालो जाल्यार तेंच्या आदाराचेर ताच्या आमच्या लोकांच्या जे आरवाडचो लोक आसा ताणें म्हाका सदांच हेल्प केला। तेच्या आदाराचेर हांव डेप्युटी सरपंच जालो, 2 फावटी सरपंच जालो, 2 फावटी ZP जालो, आनी आयज हांव ताच्या आदारान आनी सगळ्या लोकांच्या आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आदाराचेर हांव आयज MLA म्हणून हांव आसा।